सो जायते कारणांक लागून बोटी बंद आहाय, तितून म्हाजी एक बोट बंद आहा. सो आतां एक ती बार शेजा गोवाची येयली ड्रिफ्ट जावन हांव नका कितें तरी तेजें इंजीन फेलियर जालो काय कितें जालो तो नका, आनी ती येवन सारकी आमची बोटींची हाडटली. सो आतां हेका जबाबदार कोण? आतां आमच्यो त्यो बोटी लाकडाच्यो न्हू त्यो लाकडाच्यो. आतां म्हाजी बोट डॅमेज जाल्या, तेजे सगळे दोफरे पेरजी मोडून गेले. आतां हेजी डॅमेज कोण दितलो? सो तेका लागून हांव मागतां जाता तितले बेगीन आमकां कॉम्पेन्सेट करचें. सद्याक आमकां मोदेर मेवना बोटी रिपेर करपाक, लाकूड मेवना, मेस्ताची फेती सारकी डबल आनी तिबल जाल्या. आनी आतां पयलीं भशेन धंदोय ना, नुस्तेंय ना पयलीं भशेन. सो तेका लागून थोड्यो बोटी आमचे नांगराक आहाय हिंगा. म्हाजे बोटी बरोबर आनी 3-4 बोटी आहाय थिंगा नांगराक, फुगडी मायज आसत. हे सगळी आतां बंद आहाय धंदो ना म्हणून. आनी हितून हे त्रास. आनी म्हाका दिसता 6-7 बोटी आहले थिंगा नांगराक. कोणी इंजरी बी हा ना, मनीस कोणाक इंजर जावना, पूण बोटी डॅमेज जाल्या. ह्या बोटीचेर हरशीं 20-30 लोक कामाक आसता हे फिशींग ट्रॉलराचेर. आनी तशी जेन्ना एक बार्ज जेन्ना आपटता, एखादी एक मोठो इन्सिडंट जावंक शकतालो. जायत्यो बोट्यो हांगा आशिल्ल्यो, पूण खंय तरी एक प्रेझन्स ऑफ मायंड लावन नांगर लावन ती बार्ज ब्रेक मारिल्ल्या कारणान व्हडलो डॅमेज जावं ना आनी व्हडले लॉसीस जावं ना, इंजरीज जावं ना. सद्याक जी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की बाकीचे बार्जींनी येवन खंय ते बार्ज टो करून परते दर्यान व्हेल्ली आसा. फुडें ते बार्ज रिपेर करतले कितें तें खबर ना, पूण एक मोठो इन्सिडंट जो हांगा आयज घडपाचो आनी खंय तरी एक बार्ज आनी ट्रॉलराचें कोलिजन जावपाचें खंय तरी टळून गेल्लो आसा. वास्कोच्यान पुडून मिडिया खातीर विक्रम नायक.